स्पेशली दरबार हॉल, त्या दरबार हॉलांतलो पयलो शपथविधी म्हाका मेळ्ळा. त्या खातीर मन पसून खूश जाता, कारण हो दरबार हॉल जावचो म्हणून माननीय माजी गव्हर्नर आज आमच्यांत ना, मॅडम मंजुरा सिन्हा तिने सुरवात केली आणि त्याची मुहूर्तमेढ हांव जेन्ना पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून काम करतालो तेन्ना केल्ली आणि आज अभिमानान पयलो शपथविधी ह्या सभागृहाक म्हजो जालो. त्या बद्दल हे जे देणे आसा देवाचे ते हांव देणे देवाचे अशें म्हणटा. आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनी ते दिल्ले आसा, त्या खातीर तांचे मन पसून आभार मानता, अभिनंदन करता. जे खाती म्हाका मेळटली ताका योग्य न्याय दिवपाची गरज आसा, ती लोकांची गरज हांव पूर्ण करता. काय ताचे विशयी कांय माहिती ना. जेन्ना खाती मेळटली तशें कांय ना. खंयची खाती म्हाका मेळ्ळी जाल्यार फॉर एक्झाम्पल म्हजे कडेन पयलीं आर्कायज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आशिल्लें, ताका पयलें डिजिटायजेशन हांवें केलां. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ली तेन्ना 48 नव्यो स्किमी तयार करपाचें काम हांवें एक डायरेक्टर नार्वेकार म्हणून आसा ताका घेवन केल्लें. म्युझियमांत 5 नवे प्रोजेक्ट तयार करून हांवें लोकां मदीं इम्प्लिमेंट केल्ले. धर्मधर्म सुवेगान म्युझियमाची बिल्डींग मोडिल्ल्या कारणान तें आज ना. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटात काम करता आसतना जे फोर्ट आसा बेतीवेलेचो आसूं किंवा इतर फोर्ट आसा हणजूण आसूं ह्यातून काम करपाची सुरवात हांवें केली आणि आज ते फोर्ट कशें आसा ते तुमी पळयता. त्यानंतर म्हजे कडेन कोऑपरेशन आशिल्लें. कोऑपरेशनाक योग्य न्याय दिवन त्या वेळार ऊस जो क्रश जाता तो जवळ जवळ 91,000 टन हांवें केल्लो आणि तो एक नोंद आमच्या हातूंत जाता. स्पेशली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना म्हजे कडेन आयलो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू 72 कोटी आशिल्लो आणि ज्या वेळार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हजे कडच्यान गेलो त्या वेळार तो रेव्हेन्यू 470 कोटी आशिल्लो. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता ज्या ज्या वेळार खंयचोय डिपार्टमेंट म्हजे कडेन येता तेन्ना योग्य न्याय दिवपाचें काम हांव करता. दुसरें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट फूल ई गव्हर्नन्स करता हांवें सुरवात केल्ली. तो जवळ जवळ कंप्लीट जायत आयला आनी ताजे श्रेय लोकांनी म्हाका दिल्ल्या कारणान तांचें हांव अभिनंदन करता. तेन्ना आतां नवी खाती जी कितें म्हाका मेळटली तातूंतूय योग्य मार्गदर्शन ऑफिसराचें घेवन तें काम पूर्णत्वात व्हरतलो आनी योग्य न्याय गोंयच्या लोकांक दितलो ह्या बद्दल दुमत ना. तें म्हज्या नशिबाचेर हांव तिसऱ्या ब्लेम करूं शकना. हांव ऑलवेज डिपेंड ऑन माय डेस्टिनेशन. अनकंडिशनल सपोर्ट तुमकां फायद्याक पडटा. डेफिनेटली अनकंडिशनल सपोर्ट दिल्ल्या कारणानूच आज म्हाका हें मेळ्ळें. आमकां प्रश्न श्रेष्ठी आसा भारतीय जनता पक्षाचे दिल्ली आणि मुख्यमंत्री आसा. हांवें स्टेटमेंट असो केल्लो की जी देवळां पोर्तुगीजांनी मोडिल्ली ती देवळां लोकांनी भाविकांनी आणि महाजनांनी ऑलरेडी बांदला. आतां ज्या कडेन ही देवळां मोडल्या ती देवळां जर त्या जाग्यार बांदतले जाल्यार ती सुरवात खंय ना खंय तो जागो रिकामो आसा थंय करपाची. अशी खंयची देवळां मेजर तुमी पळयता? खूब आसा ज्या कडेन फॉर एक्झाम्पल आमच्या महालक्ष्मीचें देवूळ कोल्वे मोडिल्लो तो जागो आजून कोल्वे तसलो आसा. हो प्रश्न ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान आपल्या जे भाषण केलां जे बजेट भाषण केलां त्या हातूंत 20 कोटी प्रोविजन केलें म्हजे म्हायती प्रमाणे. हांवें सगळें बजेट वाचूना पूण हांवें आजून ती पूर्ण स्थिती वाचूना पूण मुख्यमंत्र्यान जें भाशण त्या दिसा केल्लें हांवें पूर्णपणे आयकलां आनी त्या आयक्यूं हेतून ताणें 20 कोटीचें प्रोविजन ह्या देवळांक केलां आनी येता जर एज अ मंत्री म्हणून म्हाका तो स्टॅट्यूट मेळ्ळें जाल्यार तातूंत काम करपाक म्हाका बरें दिसता.